दामोदर देवस्थान फातोर्डे लिंगार आज हांगा होळीचो सण हो साजरो जालो आनी ही हांगासर होळी 1992तल्यान सुरू आसा आनी अनेक वर्सां जाली. एक पारंपारीक ही हांगासर होळी साजरी जातना श्री दामबाबाक गुलाल अर्पण करतात आनी ताजे नंतर जे जे जागे आसात म्हणजे त्या सगळ्या जाग्यांनी पान बिडो दवरून गाराणें घालतात आनी मागीर सेंट झेवियर थंय मेणवाती लायलो की मागीर हांगसरल्यान होळीचें प्रोसेशन सुरू जाता. हांगसरल्यान प्रोसेशन सरळ मराई देवळा कडल्यान थंयच्यान PWDचे कॉटेसांतल्यान वचून हांगा येता आनी हांगा सोंपता. ह्या वर्सा गिराण आशिल्ल्या कारणान प्रोसेशन ना, पण जो कितें गुलाल जो आसा तो देवाच्या प्राकारान हांगाच एकमेकाक लावन होळी साजरी करतले आनी ताजे नंतर मेन जो उत्सव जो आसा तो अभंग रिपोस्ट आसा किंवा आनी खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाच्यान संपूर्ण दिवसभर आयज होळी साजरी जातली. समस्त गोंयकारांक, सगळे फातोर्डेकारांक, सगळे मडगांवकारांक आयज जे होळयेच्यो हुनहुनीत परब्यो आनी सगळे गोंयकारांक आयचे होळी रे होळी पुरणाची पोळी आनी काल वायट जितलें आसा तें जळोन खाक जाल्लें आसा. होळिका दहन जें जाल्लें आसा तें दुश्ट वायट जें कितें आसा तें गेलां आनी एक बरें एक रंगपंचमीच्या निमतान धुळवडीच्या निमतान गोंयकारांक एक नवी परबणी आसा. दारान भितर आमकां हांगा कसलेच एकमेकाक हें ना पूण दामबाबाच्या हय होलीचे गाणें आसा. होली के दिन रंग खिल जाते है, दुश्मन भी गले मिल जाते है. होळी आसा देवाच्या प्रकारान देवाच्या जाग्याचेर कसलोच खंयच भेदभाव ना.